सौम्य मंदिरां जमल्या गीता गावन मादूर तुका हसयता आमचे तुवे वतल्या सुदेण्या पासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजा पापय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदां न्हीद मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सौम्य मंदिरां जमल्या गीता गावन मादूर तुका हसयता आमचे तुवे वतल्या सुदेण्या पासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजा ಈ ಮಿಸಚ ಬಲಿದಾನ ದೇವದಿನ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಲಲಿತಾ ಅಂಚ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ ಮಿಸ್ತಿತ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಒಡ್ರಿಗೆಸ್ ವಿಲಂಕನಿ ಒಡು ತಂಚೇರೆ ಬಸೋತ್ ಮಾಗ್ಯ ಅಮ್ಮ ಸಮಿಸ್ತಂ ಬಸೋತು ಮಾಗ್ಯ मगच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या इतराच्या दिवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता सद्या काळाचो सोळावो इतर आचरण करच्या वखदा एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया आमची सगळी ते सावां इरादे मती काडया भक्तीपणान कलतेपणान विश्वासीपणान आनी बरोवशान मिसाचें बलिदान भेटोवन सुमेची बेसावां जोडूंक प्रयत्न करया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाचेनो एक कुटुंब जावन ह्या युकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी संगता जमल्या आयची देवस्तुती भगेनपणाची जिवीत सदेपणान आनी सुस्निकायेन देवान दिल्ल्या कृपे देण्यासारखे जियोंक उलो दिता हे पवित्र बलिदान भेटयतना मारता परी दिसपडतो वावर करो आनी मोरये परी जेजूच्या पांयांतळा बसून ताच्या उतरा प्रकार जियोंक कृपा जोडून घेवया मगळ भाव भयणीनो बाबर्ताचें जिवीत तें यथार्थपणी जियोंक आनी संवसारी जिवितांत आमी खंयच्या संगतीक प्रामुख्यता दिवंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आयचे दीस आमकां दिता असली प्रामुख्यता दिसपट्ट्या जिवितांत विसरूंक आनी त्या प्रमाणे जिवंक जाय अशी कृपे तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एकडी बरदोळ्यात आमी केल्ल्या पथकाची दूख धरया आनी तळकाळ सामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया मगळाची जो तुजें उतर आमच्या जिवितांत अत्यंत प्रमुख संगत ह्या उतराक फावो ते प्रामुख्यता दिवंक फावो ते महत्व दिवंक आमी सुकल्या ह्या मुखांतर तुका आनी पेल्याक दूख दिलां पश्चात्तापोवन बक्षणे मगन म्हणटा सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचे दया दाखय संवसारी जिवितांत मनीस आमचो पेलो आमचो कुटुंबाचो संदो जावन आसा प्रमुख संगत आमचे थोडे पटी राग द्वेश मसूर दवरून जेयल्या आनी आमच्या मनशांक प्रामुख्यता आमी दिवंक चुकल्या ह्या मुखांत तुका आनी पेल्याक दूख दिलां सोम्या पश्चात्तापोवन बक्षणे मगन म्हणटा क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय क्रिस्ता दया दाखय आमचेर दया दाखय आमचो दिसपट्टो वावर प्रमुख आमच्या कुटुंबा जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत पूण तसलो वावराक प्रामुख्यता दिवंक आमी सुकून पडल्या पश्चात्तापोवन बक्षणे मगोन म्हणटा सोम्या
सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय सौम्या दया दाखय आमचेर दया दाखय देवाची काकूळत मागण्या तकली बघून देवाची काकूळत जोडून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आणि आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा देवा भूसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सौम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू कवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया इकडे बोलतोडे तंपी आमच्या जगत संगतीर इरेद्या गतीर ते सम खातीर आमी मागया कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कुरपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर बावर्तान बरोवरसान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप मामरेच्या पवित्र उरका लागीं सरेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो तेन्ना अब्राम दनपाराच्या दगेक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो ताणें वयर पळयलें आनी ते एक मनीस थंय लागसार उबे आसलेले ताका दिसले तांकां पळयताच तंबाच्या दारा कडचो उठोन तांकां मेळूंक तो धांवलो आनी धरणीर सरपडोवन तो म्हणू लागलो सायबानो हांव तुमकां मानवलां जाल्यार तुमच्या सेवाका सवय रावन आसता मुखार वचनाकात इल्लें उदक हाडून दिता तुमचे पांय धुवन रुखाबंदाक विशव घेया हांव इल्लो उंडो हाडटां फुडें वचे पयलें तो खावन इल्ली घटाय घेया ह्या पासो तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात तांणी जाप दिली तुवें सांगलेले प्रमाणे कर अब्राम तुर्तान तंबाक दोवन सारा सरशें गेलो आनी तिका सांगी लागलो वेग्गी 3 शेर पीठ मळ आनी बकरे कर उपरांत गोरवां आसलेले कडेन तो दवलो आनी तरणे आनी पुडपुडीत वसरून ताणें विंचलें आनी तें साकराक दिलें साकरान तुर्तान रांदप केलें उपरांत अब्रामान दही दूद आनी रांदलेलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें ते जेवतना अब्राम तांचे बगलेक रुखामळांत उबो रावलो तांणी ताका विचारलें तुजी बायल सारा खंय आसा ताणें जाप दिली ती थंय तंबांत आसा तांचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुज्या बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो देवाचें उतर देवाचे उपकार
पवित्रंबान वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण नितळजिणी जियेता न्याय नीतीन चलता काळजाता सतुलयता. आपले जिबे पेलाची नुस्कुचार उलयना असल्या फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. जो कोण पेलांक कसलो अन्याय करिना शेजारांचे नाव पाड करिना. जो कोणांवे मनशांक कांटाळता देवबिरांतीच्या मनान लेखता असल्या फावो जाता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करूं कोणाक फावो जाय. सांत पावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे पासत कस आसूं म्हाका आतांय संतोश भोगता. क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताच्या कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हज्या कुडींत हांव भरती करतां. देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासत आपलो सेवाक ताणें म्हाका नेमलो. तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मणयारी जालो. वेळ्या काळाच्या सुरवेर तावन आनी सर वंशावळी तावन लिपोवन आसलोलो तोच गूट आतां आपणें विंचून काडलेल्यांक उबडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे भरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गूट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमच्या महिमेचो बरवसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंड्याक वरिशें हर एकल्याक पुर्ती जणवाय दिवन आनी सत्राई सांगूंक आमी शिकयता. देवाचें उतर. देवाचें उडुपकार. देवाचें उतर आयकून बरे आनी उदार काळजान सांबाळता आनी आपले तिरासणेन फळ दिता ती सुभगी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळडेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी सोम्याच्या पांयां सशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराई करच्यार पडली आनी जेजू सस येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां.
हाजे विशयान तूं कांय खबरेक नाय मो तिका तिक्के म्हज्या कुमकेक येवंक सांग. पूण सुमयान तिका जाप दिली आनी म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगते विशयान कंदुस्को करनासाय, पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो वयसून घडला आनी तो तिचें लक्ष काडून व्हरचें नात. देवाचें उतर वखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेचे सुवातेंत जेजून सांगलेलें एक उतर आसा, गरजेचें एक मात्र. गरजेचें एक मात्र. कितें? गरजेचें एक मात्र. कसलें गरजेचें? पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दीस पडटे आमच्या जिवितांत एक सोलो आनी चली काजर जाता. तांच्या जिवितांत गरजेचें एक मात्र. कितें तें? काजर जाल्ल्यांक गुतूच ना घालें म्हणून. हां, मूग, सोळी, बटाटे, कणगी घालून घट्ट घालून करचें कुर्मा. हां, एक सोलो एक चली लग्न जाता, तांच्या जिवितांत एक भोव गरजेचें. मागणें, मोग, मागीर भिकणां. हां, व्हरता मग सांगात रावचें. कळ्ळें मग? लॉयल्टी. बापू जोन जाल्यार बरें सांगता आसून लॉयल्टी. रिया, रिशा, रिया. हां, पळया, एक सोलो एक चली लग्न जाता, तर लग्नाच्या जिवितांत एक मात्र प्रमुख ताणें दिल्ली ती भास. ताणें दिल्ली ती भास. सुखान तशें, दुखान, पिडेन तशें, भलायकेन, सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो, तुका मना लेखतलो, तुका विश्वासी रावतलो. दादल्यान आनी व्हंकलेन दिवची ती भास. ह्या भाशे खातीर तेणी जियेचें. प्रमुख ह्या भाशे भायर दुसरें कांयच ना. प्रमुख, गरजेचें मात्र. कळ्ळें गे? गरजेचें मात्र, मर्जेचें न्ही. थोडे पडी गरजेचें सांडून मर्जेचें करूंक येतात. कळ्ळें गे? गरजेचें सांडून मर्जेचें करूंक येता म्हळ्यार काजर जाल्या उपरांत कितें ही भास सांबाळूंक कितें करूंक जाय? देवाचो आदार करपा म्हाका जाय न्ही गे. पूण काजर जाल्या उपरांत थोडे पटी न्ही गे ही भास विसरता 2 दिसांनी. कितें म्हळ्यार तितलीं जेवणां, तितलीं गम्मतां, तितलीं कारी, तितलीं सामान जेवण. मागीर ताच्या उपरांत बायसन गेलीं आनी मुनाक. थंय गेल्या उपरांत फोटोग्राफी, सेल्फी, ते म्हणून ताच्याच संवसारान बाकी न्ही गे. हांगासो भाशेचो उडास ना. शर्मा वेळार सांगलो पाद्र्यापान, आखेर पर्यंत ती भास सांबाळूंक आसा. हां, देखून तुमच्या जिवितांत ती सांबाळूंक भास देवाची कृपा जायचे. देवाची कृपा जायची जाल्यार कितें करी जाय? मागणें करी जाय. मागणें ना, मागणें ना, मागणें ना. कितें जाता? कळ्ळें? गेल्ले कडेन आनी मना गेल्ले कडेन कितें जाता? हां, तूं म्हजे कडेन समावलें नाय. हां, तूं दुसऱ्याचे दोंगर पळयताय. हां, पळय ल्हान सांगती, घुस्पट, गुंदळ, दुबाव उब जाता. आनी थंय तो मोगान गेल्ली ती फाटी येता ना झगडण येतात. मागीर फोन कर सांगता व्हंकल आवयक, मम्मे ह्या मनशा वटून हांव रावना. नांगो पुता तशें न्ही. अळे काजर जाल्यार मात्र देखून तूं राव. हांव रावना, तूं राव म्हणटा मागीर. तशें म्हणजे हांव रावना, तूं राव. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया कितें इम्पॉर्टंट, कितें गरजेचें. दिल्ली भास गरजेची. ती भास सांबाळूंक आमी हर प्रयत्न करी जाय न्ही गे. काजर जाल्या उपरांत न्ही गे भुरग्यांचें देणें मेळटा न्ही गे. भुरग्यांचें देणें फोव जाता. आनी भुरग्याचें देणें फोव जाल्या उपरांत हांगासर एक मात्र गरजेचें. कितें? अय्यप्पा देवा,
हेज इफ हांव उलयतां तुमी पुरो बरें थंड वेदर आसा 22 टेम्परेचर बरें आसा पदरापान उलयल्यार आमकां एक फाळण्यान घालून उलयलें बरी जाता जय जो बाया जय जो बळा म्हणलें बरी न्ही गे कितें म्हणटात भुरग्याचे देणे फोव जाले भुरग्याचे देणे जाल्या उपरांत त्या जोड्याक एक मात्र भुरग्याक बऱ्यान वागोवची जबाबदारी भुरग्यांक बऱ्यान वागोवची देवबिरांतीन भलेकेवंत शिकपवंत देण्यांनी बरलो जावन वाडोवची जबाबदारी भुरग्यांची पूण आमी कितें करता सदावत खंयचें आमकां प्रमुख कितें भुरग्यांचे सर तोडपटी आमकां आमचें काम प्रमुख कळ्ळें काम जायचें ना म्हण ना पूण चड समजलें काम प्रमुख आमचो वहिवाट प्रमुख देखून भुरग्यां लागीं उलोवंक आमकां वेळ ना भुरग्यां लागीं उलोवंक वेळ ना देखून आमी कितें करता कोणी एका टेक केअराक भुरग्यांक न्ही गे भुरग्यांची जतन करतल्याक आमी आपयता भुरग्यांक ताच्या हातान दिता भुरगें कोणाचें शिकता आवय बापायची गूण शिकता तें सगळें कोण पडे ताची केअरटेकर करता जतन करता ताका सांबाळता ताका पोसता ताचें चड शिकता भुरगें फुडें म्हज्या मोगाच्या बाबडीं कितें गरजेचें जायतीं जाणां आसात भुरगें जाल्या उपरांत भुरग्यां देणे मेळ्ळ्या उपरांत बायलेन काम सोडून घरा रावन भुरग्यांची जतन केल्ली आसा बरी करून भुरग्यांची जतन केल्ली आसा एकले जोडे आयिल्ले थोड्या दिसां फुडें आनी म्हणटा फादर हांव बऱ्या कामार आसली म्हजो न्हवरोय बऱ्या कामार आशिल्लो आमकां देवान बोवा पुरबायची दोगां भुरगीं दिलीं देखून म्हजो पती म्हणलो आळे तूं भुरग्यांक सांबाळच्या खातीर घरा राव हांव एकलो गोडल्यार पुरो आमकां दरबस्त पुरो सडीत गोळून कितें जायचें आमकां आनी म्हज्या भुरग्यांक मरता म्हणसर पुरो देखून एक काम कर तूं घरा राव आनी भुरग्यांची जतन कर आमच्या भुरग्यांक कोणाच्या हातांत दिवचें नाका फुडें म्हज्या मुखाच्या बोबडीनो कितल्या पुरबायची चिंता न्ही गे कित्याक म्हळ्यार काजार जाता पर्यंत दिल्ली भास ती भास निरंतर सांबाळून वचत जाय आनी भुरग्याचें तेणें जाल्यार प्रमुख आमचें एक गरजेचें कितें म्हळ्यार आमच्या ताब्यान दिल्ल्या भुरग्यांक बरें वागोवचें ही जबाबदारी आदल्या काळार मस्त भुरगीं आसतालीं कुटुंबान न्ही गे वय गे न्ही मस्त भुरगीं 7-8 भुरगीं 10-11 भुरगीं 12 जाणां भुरगीं क्रिकेट टिमूंत आसतालें एका कुटुंबांत समजलें गे आनी ह्या वेळार कितें जातालें आमी मस्त भुरगीं कळ्ळें गे ह्या वेळार भुरग्यांक चड गमोन दिवंक आवय बापायंक पुरसत नातली कित्याक म्हळ्यार तांचे तितलें आस्ती बुदीक अंतस्त नातलें दिसपडतें घोडल्यार मात्र पटाक वेचें देखून भुरग्यांक घरा सोडटालीं उडलीं भाव भयणी धाकट्यांक पळयतालीं सांबाळटालीं आनी भुरगीं इस्काला वेतालीं वसारे इस्कालाक म्हणटालीं वस म्हूण पोर्स करून नातलीं वेताय जाल्यार वस रे पुता म्हूण कळ्ळें गे 7वी पास जालो जाल्यार इस्कुलाक येताय जाल्यार वसूं ना जाल्यार वताय ना गादे आसात तोट आसा काम कर कांय फायदो ना कांय बेजार ना आनी हायस्कुलाक गेल्यांत 5-6 सब्जेक्टांत 4 तांबडे लायन मेळ्ळे एचच्या मना पयलें आळे तुजो पोतू 5-6 4 मात पास जाला पयलो जाला 2 मात पास जाला 4 पयलो जाला कितें इल्लेशें ताका इल्लेशें ट्युशन ताका इल्लें समजयचें वय रे 4 पास जालो पयलो जालो रे तूं कालें करतालोय तूं चिकनांतलोय तो बापय इपडे आळे पुता चिकनांतले उडणी पयल्या कुसूंक आसा देखून आज सारें उडयचें सारें घालूंक आसा पयल्या तें आळे थंयसर उदक घालूंक आसा कळ्ळें आनी हेच्या मुखार वय रे पुता कितें शिकून आय रे शिकचें जायतें 2 सोडा कांय बेजार ना घरा येयल्या उपरांत अरे बरें शिकता जाल्यार शिक ना जाल्यार घरांत राव गादे आसा तोट आसा कांय भियेचें म्हणना फुडें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तवळच्या काळार परिस्थिती तशी आसली आमच्या आवय बापायंक भुरग्यांच्या चड तांची आस्त बदीक आसलें कित्याक म्हळ्यार दिसपडतो ग्रास जोडीचें ना ताका करचें इतल्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें देखून आस्ती सोडूंक न्ही भुरग्यांक सोडून तसली परिस्थिती आसली पण आतां तशें न्ही आतां दोगां भुरग्यांक
पुसचे तसली तांक हरे का आवय बापायक आसा नांदल्या पयलें चिंतात आमकां तांक ना भुरगीं तर नाका म्हणून पयलेंत प्लॅन करून सोडटात. हां देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया देखून भुरग्यांचें देणें मेळ्ळ्या उपरांत भुरग्यांक बऱ्यान वागोवनचें कर्तव्य आवय बापायचें. जर तर तें कर्तव्य सुकली ती गरज सुकली गरजेचें कितें सांडलें आनी आपल्या मर्जेचें जियेलीं जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो भुरगीं कश्टार पडटात आनी भुरगीं कश्टार पडटना पळयल्लीं वडिलांय कश्टार पडटात हें आमी समजून घेवंक जाय. दुसरें तिसऱ्यान तुका एक वावर आसा अरे एक मनशान वावर करीसय वावर करनातल्यार सांपावलो म्हणटा वावर करिनातल्या मनशान जेवंकी नजो म्हणून देखून हर एकल्याचो वावर आसा जावं पुरो शिक्षकीचो वावर जावं पुरो घरचो वावर जावं पुरो तोटाचो वावर जावं पुरो कृशीचो वावर जावं पुरो बिजनेस जावं पुरो ऑफिस वावर खंयचोय वावर ज्या वावराक तूं भितर विकताय आनी थंयसर तूं अपॉयंटमेंट ऑर्डर काडून घेताय अपॉयंटमेंट ऑर्डर काडून म्हळ्यार परमण केल्ले बरीत न्ही गे परमण केल्ले बरीत करताय ताच्या उपरांत त्या वावरांत तुवें कितें विश्वासी जावंक जाय ताका प्रमुख जागो दिवंक जाय प्रमुख स्थान दिवंक जाय तें मात्र गरजेचें म्हण चिंतूंक जाय कित्याक म्हळ्यार कामाक लागलो दोनी बरो आसा 100 रजा गेल्यार कांय म्हणना म्हणून कामांत सुखारी मान काम करनासतना सांबाळ काडून घेवचें सूख कळ्ळें गे तुका एक आवय जावन एक पतीन जावन देवान विसला आनी एक घरची जबाबदारी दिल्या पती भायर वचून काम करनाटा वा बायल भायर वचून काम करनाटा तुका दादल्याक घरची जबाबदारी दिल्या ती बऱ्यान पाळची दादल्यान वा स्त्रियेन बऱ्यान पाळची वेळार भुरग्यांक पोटाक की कोको गी मेमेगी तयार करून दवरची हें गरजेचें आमची गरज कितें ती समजूं जाय त्या खातीर आमचें कमिटमेंट त्या खातीर आमचें डेडिकेशन आसूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो खंयच्या काळार खंयच्या वेळार कितें गरजेचें म्हणलें समजूंक जाय काजर जाल्यार सुरवेर व्हंकल न्हवऱ्याचे भास गरजेची भुरगें जाल्या उपरांत भुरग्यांचो फुडार गरजेचो ताच्या उपरांत आमचो वावर हर एका संगतीक खंयच्या वेळार खंयची गरज खंयचें म्हत्व म्हणलें समजून त्या म्हत्वा खातीर जिवंक जाय म्हणलें सत आयच्या सुवातेंत जेजू आमकां दिता पण आयच्या सुवातेंत जेजू मरी आनी मार्ताच्या घरा गेल्लो मरी आनी मार्ताच्या घरा गेल्लो मरी आनी मार्ता जेजूच्या मोगाची दोगांय मोगाची समजलें तुमकां जेजूची मोगाची इश्टीण गेल्लो जेजू कळ्ळें गे आनी जेजू येता म्हणटा तांकां बारीक कशी पळय गे खुशी जाता की ना तुमच्या मोगाचो इश्टीण येता म्हणटा खुशी जाता की ना खुशी जाता थोड्यांक खुशी जायना काल्याक हिरार येता परतूर रांदीचे वाडीचे कोणाक जाय पयल्यांत गेल्यार बरें जालें म्हणून थोड्यांक खुशी आनी जेजू येता म्हणून बारीक खुशी तांकां देखून पळया तांणी पयलेंत तांदूळ पुरा भिजत घालून दवरलो कळ्ळें गे पयलेंत खालें गरीजे पुरा आयच्या दिसा मार्ता नियोजन केल्लें मार्ता रांदच्यांत आनी पुरा हुशार केदाळे थोडी रांदच्यांत हुशार थोडी खावच्यांत हुशार थोडी घरा भितर काम करचें हुशार थोड्या भायर काम करचें हुशार कोलया रोवचें आनी काल पुरे करचें बारी हुशार भायर काम घर थोड्यांक खुदना भितर वचोंकूच नाका कोणाक जाय गत्ती गाटा घेतात मागीर कालें करचें गत्ती गाटा घेचें कित्याक जेविचें न्हय ना त्या न्हवरो जोर करता कालें करचें भायर जाल्यार बारीक खुशी पूण ह्या मार्ता गाबळे भितर करचें म्हळ्यार बारीक खुशी भितर रांदचें म्हळ्यार बारीक खुशी कळ्ळें गे देखून जेजू येता म्हणली खबर मेळ्ळेच ताणें तांदूळ भिजत घाल्लो केले करूंक सयो करूंक कळ्ळें गे कुंगडा मास कडी करची बरी करून कळ्ळें गे नारळाचो रोस घाल कळ्ळें गे ताच्या उपरांत कालें करचें खालें गे तुमकां दुकरा मास हे सुकना हाय दुकरा मास उठल्या पासून दुकरा कोण दुकरा बरी जाल्यार दुकरा मास जेजू दुकोर काय नातलो सांगात दुकरा मास नाका बकऱ्या मास ओके बकऱ्या मास मागीर कबाब मागीर कालें पुरो मस्त आयटम करचें पुरो येवजन आसलें आनी मोरी मार्ता भितर टका ताल्ली आनी जेजू आयलोच तूं जेवण 4 जावच्या पयलें जेजू पावलो जेजू आयले कुडले मोरी धांवन आयली कितें जाय उदक सरबत करून दिलें आनी मोरी जेजू लागीं ते बसली सरबत करून हाडून दिवन जेजू सर 2 बिस्किट्यो दिल्यो कळ्ळें गे मारी बिस्कीट ती पुरो दिल्यो आनी मारी बिस्कीट नांगी द्या आनी कहली मरे कितें मारी बिस्कीट नांगी वत हांव आदल्या गेलो वचून तुमी पुरो आतांची कालें करचें आसून ते दाडा दिल्ली मारी बिस्कीट आनी दिली जेजू बसून खावन मोरी खंय बसली जेजू लागीं बसली
कशी आहे कशी जाली वाट पाय चलोवन पाय वाटेर चलोवन आयल्यात कांटे म्हणी तोपले गी पाय म्हणी दंटले गी पुरो जालें गी लो पिंदलो गी अशें पुरा सांगून उलोवन आली आनी जेजूक इल्ली खुशी जाताली मरयेड उलोवंक कळ्ळें गी समजलें हां आनी या बडे कोण मारता भितर तावन घडी भायर तिळचें हें कालें करता आनी की उलयता घडी आतां एक कुलेर न्ही दोय हाची कट्टेची दोय आनी एक खायला तो कोण लो तिळचें हांव परतून उलोवनता परतून भितर येचें राग येता एकल्यांत करचें हें बसून उलयता बडें मागीर घट्ट पकयता अशें अशें म्हणजे भितर ताली सांगून आली मागीर आयली कळ्ळें जेजू उलोवनतालो पळया आनी ह्या वेळार मोरी मारताक सोसूंक जावना 1 घंटो जाल्यार ही उलोवनता वाटांगा म्हाका शिकयता बूद म्हणाली आतां ते खायला तो कोण भायर आयली जो सम्या सांग अरे उडोवता हांव एकलीन तूं वावर करना सांग 2 परत आयटम करूंक आसात जेवणाक वेळ जालो ताका इल्ले भितर म्हाका कुमो करूं सांग इल्लें आयदनां म्हणून सांग इल्ले बश्यो म्हणी काडूंक सांग आनी जेजू म्हणलो मारता तूं सबार संगते विशांत किरी करना साय सबार संगते विशांत किरी करना साय थोडी आसात रांदतात रांदच्या सड किरी सड देवा ते तूं सुमार संगती विशांत तकली पाड करताय कितें गरजेचें हांगासर हां मुरयेन बरो वांटो विसून काडला बरो वांटो विसून काडला देखून तिचे लग तो खाण वर्षना तिका आसूं दी सोडू तुका जाय जाल्यार कर ना जाल्यार तुंय बस उलय म्हाका कितें गरजेचें हांगासर पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हांगा जेजूच्या जिवितांत आतां कितें खावचें कितें पिवचें तें गरजेचें न्ही कित्याक म्हळ्यार ते दीस लागीं आयल्यात ताणें मरोंक आसा जिवन दिवंक आसा ताणें कश्ट सोसूंक आसात ते वळवळ्याचे दीस लागीं आयल्यात कांय इल्लेशें उलोवन इल्ली बुजवण घेता म्हूण जेजू आयिल्लो मरये लागीं हांगासर आयिल्लो मारता लागीं पूण मारता तें समजूंक ना मुरी ती समजली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एका मनशाक कितें गरजेचें म्हणल्यार आमी समजूंक जाय एक मनीस टेन्शनार आसा डिप्रेशनार आसा एक मनीस तुजे तान बुजवण आशेता ताका तूं या आमी बिचाक भोंवंक या गे म्हणून आपयलें जाता हां एका मनशाक न्हिदीत पडना डेस्परेट जाता न्हिदीत पडना असल्या संदर्भार या आमी एक पिक्चर पळोवंक या गे तो पिक्चर पळोवच्या परिस्थितीर ना समजलें एकल्या मनशाक आजिर्ण जाला गॅस्ट्रीक जाला आनी ताका खावंकूच जायना आनी भुरग्यांक कळूंक कसो जाता आमी या गे वटलाक वचून गोळी भाजी घ्या गे म्हळ्यार जाता जायना त्या मनशाक कितें गरजेचें ताची परिगत कितें ताची परिस्थिती कितें ताका कितें आतां ताच्या जिवितांत गरज आसा तें समजोवचे प्रयत्न आमी करूंक जाय थोडी पटी आमी पदरापी घरा गेल्यार विजिटीक गेल्यार आनी मरा पदर बसा गेल्ले कुडले ए बारीक समतोस बसयले आनी गेली भितर रसना काडूंक न्ही लिंबू पिळूंक पदराप देंत थोडी पटी घाल पदर ओ आल्बम दिया आल्बम पळया आमचो हां कुमगार असो म्हज्या भुरगे असो ना ते काजर असो पदरापान पळोवचें हां उलोवंक कोणी नात तसली परिस्थिती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर कितें खावचें कितें जेवचें गरजेचें न्ही जेवणाक आयल्यार तुवें जेवणाक हांव तुगेर जेवणाक येता बरें रांद म्हणून सांगलें जाल्यार तुज्या इश्टिणेन तुवें कितें करी जाय बरें रांदीचें बरें कनवाडीचें बरें जेवन वता जेवणाकच म्हण आयल्यान न्ही गे हां म्हाका तुज्या अर्जंटी उलोवंक आसा म्हजी इल्ली सुख दूख सांगूंक आसा म्हूण सांगलें जाल्यार ताका तुवें बिरयानी करून दवरता जायना ती बिरयानीची खावची गरज ना ताका कित्याक म्हळ्यार तो आशिल्लो न्ही थानेल्लो न्ही कित्याक म्हळ्यार तुजे उलोवची गरज आसा तुज्या लागची थोडी सुचना घेवची गरज आसा तुज्या लागची बुजवण घेवची गरज आसा देखून ती गरजेची जेजूक आज खावचें पिवचें तें गरजेचें नातलें जेजूक कोणी तरी आयकतलो ताची सूख दूख आयकतलो ताका बुजवण दितलो तुज्या सांगात आमी आसांव म्हणलें धैर्य दितलो कोणी मनीस जाय आसलो आनी देखून जेजू मोरी मार्ताच्या घरा आयलो आनी तांच्या लागीं बसलो आनी मोरी उलयतना तो आयकलो आनी जेजू उलयतना मोरी आयकली देखून जेजू म्हणालो मोरयेन बरो वांटो विंसून काडला गे आज हेच्या पयल्या वर्सांत पळयलें आमी अब्राहमो खंयच्या रुखा मुळा आसलो मामाच्या की मामयेच्या मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं न्हिदो नासलो अब्राहम न्हिदो नासलो पळया 2 पराच्या बारार धगीक
तंबाची दारा लागीं तो बसून आसलो. मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं अब्राम दोनपराच्या दगेक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो. पळया बसून आसलो दोनपराच्या दगेक तंबार. तो तंबान वस्ती करनासलो. मामरेचो व्हडलो रूख, त्या रुखाच्या मुळांत आसलें तंब, आनी तंबाच्या त्या दारवट्या लागीं तो बसून आसतना तेग जण वाटसुरे वेताले तेग जण. वाटसुरे वेता आसतना पळया ते थकिल्लेशें तांकां पुरासाण जाल्लीशी ते बुकेल्लेशें अब्राम पळयता आनी तो धांवता. आनी धांवन तांचे लागीं सरपडोन पळया वाटसुरी म्हणजे मोगाच्या बाबणीनो वाटसुरी. आनी तो सरपडोन तांकां नमस्कार करता आनी तो म्हणटा सैबानो हांव तुमकां मानूवालां जाल्यार तुमच्या सेवका सवे रावनासतना मुखार वचनाकात. पळया समजलें गे? हां हांव तुमकां इल्लें उदक दिता. तुमचे पांय धुवन तुमी रुखा लागीं विशेव घेया. हांव तुमकां इल्लो उंडो हाडटा आनी फुडें वयचे पयलें तो खावन तुमी इल्ली गठाय जोडा, उदक पिवन सुसेग जोडा. ह्या पासत तुमी तुमच्या सेवकाच्या घरा येयल्यात. कितल्या पुरबायचें मन पळया. एक वाटेन येतल्या वाटसुऱ्या थंय अब्राम कितलो दयाळ जाता, तांची गरज कितें म्हूण समजता, कितें गरजेचें म्हूण तो पारखिता आनी धांवता. आनी ते म्हणटा जायत तूं कशें सांगताय तशेंच जावं. आनी पळया अब्राम खाली हांगासर उंडो हाडिना, उदक पिवूं दिना. बगार पळया बगार कितें करता पळया. विगी 3 शेर पीठ मोळ बैले सांगता. 3 शेर पीठ मोळ 3 शेर बकऱ्यो कर. आनी उपराच्या गोरवांच्या गोट्यान धरता बरोबर पुश्टी पाडको धरता. कामागार हांव पळयता तो पक्का रिपेरी करून दी. आनी तो रिपेरी करून दी थंयच बरें मांस करतात. आनी हो मांस बकऱ्यो अन्न ह्या वाटसुऱ्यांक खावंकू जेवंकू दितात. पळया दूद रांदलेलें मांस बकऱ्यो घेवन ते ताका दवरतात. पळया आनी जेवतना अब्राम तांचे बगले बसोन थंयसर तांकां तो पळोवन रावलो, तांची सेवा करून रावलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी तवळ त्या मनशांनी विचारलें इतल्या रुचीक जेवण केल्ली तुजी पतीन खंय आसा? ती तंबा भितर आसा म्हणलो तो तंबा भितर. पळय आनी ते म्हणाले येवच्या वर्सा आमी ह्याच वेळार येताले हांव आनी तिच्या उदरी एक भुरगो आसतलो, बाळ आसतलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पळया अब्राम एक भुरग्यान नातलेल्या कर्गांत आसलो, भुरग्यान नातलेल्या रुदानांत आसलो. साराय एक भुरग्यान आसतना एक वांजडी म्हणून एका बेजारान आसली, कंतीन आसली. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो येतल्या वाटसुऱ्याचें परिगत पारखूंक सलवली नात. एका वाटसुऱ्या मनशाची गरज कितें म्हणून समजोवंक सलवली नात. पळया देखून त्या तेगा जाणांनी तिका आशिर्वाद दिलो. आनी ते तेग जण कोण आसले? देवाचे दूत आसले. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया एका मनशाची गरज कितें म्हूण समजून ताका आमी आदार दिता तेन्ना जावं ती पतीन, जावं तो पती, जावं ती धूव, जावं तो पूत, जावं तो भाव, जावं ती भयण, जावं ती आवय, जावं तो बापय वा कोणीय वाटसुरी ताची परिगत कितें म्हूण समजून जर तर आमी आमचे तांकी पुरते आमी करता जाल्यार मरयेन केल्ले बरी. जेजूची गरज कितें म्हूण मरी समजली आनी त्या गरजे प्रमाणे तिणें स्पंदन केलें. देखून जेजून म्हणलें मार्ता मरयेन बरो वांटो विसरून काडला, गरजेचो वांटो विसरून काडला, तो तिचे लक्ष खाणवरीशेनांत. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अब्रामान चिंतू ना, सांगू ना वाटेन येतले वागा म्हाका येवन कागा म्हणून कितें हांवें करी जाय. देखून वाटेन येतले वाटसरी वचून दीत म्हाका कितें म्हूण ताणें म्हणूं ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तांची गरज तो समजलो. आज आमकांय मरे जावं मार्ता जावं वा अब्राम जावं आमकां स्वस्थ संदेश दितात. संवसारी जिवितांत मनशाक तुजें लक्ष्य आशिल्ल्या, तुजें बगलेन आशिल्ल्या, तुजें सवय आशिल्ल्या मनशाक कितें गरजेचें, कितें म्हत्वाचें ताका स्पंदन करचें. बरें काळीज, बरें मन आमचें थंय रुता जावंक, ती समजुणी आमकां होव जावंक
जायची कृपे देणी या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. थोडे दांपया आमी एकडी बरो थोडे दांपया. देवाचें उतर आमी आयकलें बरयेन बरो वांटो विसरून काडलो. जेजूची कश्ट ती समजली, जेजूची गरज समजली. आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारा एकामेकाची गरज एकामेकाची कश्ट समजूनचें बरें काळीज बरें मन आमचे देव सुमया मागया आमेन. कवी रवया तरी एका देवा ते आसलो आमचो बाबार तुसार या सगळी सांगता एकच देवाक सत म्हणता सर्वपदवेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वी मिसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तव सोद असणार एक सुमयाक जेजू ख्रिस्ता सत म्हणता देवा सकल स्फूत तो सर्कळा दी बापातन सलमला देवातन दी उजवाडातन उसवाड खऱ्या देवातन अपसल्लो खुरदी तो देवातन सलमला तकर सोंगना बाबाच्या सैम बसू ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं कर्मयाची उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसोत पोंसविल्या तेकाल ताका कुर्सार मारलो तांणी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसेवी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताची राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणता ईश्वराने जीव दातार तो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समसारको नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवदे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलिक आनी धर्मदत्तावली स्थापलेली सभे सत म्हणता पदकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण म्हणता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवन पडाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास उरवता आमेन. येस बाबार्थान येस विश्वासान येस भरोशान आमची मागणी आमची गरजो तरी एका देवाच्या पांयां तळात आमी समर्पण दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयके. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्या पासत मागता हांव तांकां तुज्या बळान आनी सक्तेन बर तुजें मिसांव मागण्याच्या स्पिरितान फुडें व्हरूंक तांच्या हाताखाल आसच्या हिंडांचो पोस करूंक आदर लाभय म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांतय एक नवें काळीज आनी मन रस आनी हे वरवीं तांणी लोकांची बऱ्या तरान सेवा करूंक तांकां तुजो आदर लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भाव भयणींक तुजे कृपेन बर तांणी कश्टान आनी पिडेशिडेन निराश जायनासतना धैर्यान जियेशें तुजी कृपा तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या युवा जाणांक बरे अशे गुणांनी वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबान तशें समाजेन उपकाराक पडचे बरी देखी बरी जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. ह्या एवंकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या सोमेस्तांक तशेंच हांगासर विविध कारणां खातीर हजर जावंक साध्य नसलेल्या सर भाव भयणीक तुका अर्पिता हांव. आमी सर भाव भयण म्हणल्यार स्पिरितान समाधानाची जिणी जियोंक उदार मोन आनी काळीज फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपया आमी. तरातरांचे मनीस आसात तरातरांच्या गरजेक अत्रेकून आसात पण जायते मनीस तांची गरज समजनात ताची आशा समजनात तांकां कितें गरजेचें म्हणलें परकूंक चलवल्यांत कुटुंबांत प्रती रितीन भुरग्यांची गरज आवय बापाय नेणांत आवय बापायचो मातू भुरगीं नेणांत पतीची कितें आशा कितें गरज ते पतीन समजूंक शकना पत्नीची कितें आशा गरज तो पती समजूंक शकना. असल्या संदर्भार थोडी पोटी आमच्या जिवितांत निराशा बेजाराई कंत दूख येता. तेजो म्हणटा मनशाक कितें गरजेचें तें परखुचें पयलें प्रयत्न करा बरो वांटो विसरून काडा ह्या मुखांतर सगळ्यांक बरें जातलें. सुमी असलें जिवीत जियोवची कृपा निरंतर आमकां फावो कर आनी ह्या मुखांतर एक बरो वांटो वाचून विसरून काडूंक आनी तुका मानता जाल्लें जिवीत जियोवंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. हें आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना कणीक जमो कर ना पुरुषां बरें.
अनेक पोषण वाईन बदलून देताय अद्भुत पिवळ आशीर्वादून मोजे सांगते जीवन पवित्र करून बापा करते पावन उंडो गोवासो वाईन दाकासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत म्यासो जीवित लाभय म्हाका जीवी तुझे अत्रेकांला लेता वावरा सुफळ कर म्हूण म्हाकाच तुझे हाती ओपून दिता दाना हाडून तुका ओपून दिता जीवी तुझे अत्रेकांला लेता वावरा सुफळ कर म्हूण म्हाकाच तुझे हाती ओपून दिता उडो गोवासो वाईन दाकासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत म्यासो जीवित लाभय म्हाका उंडो गोवासो वाईन दाकासो बापा दिता तुका बदलून देणे दितू ग्रासत म्यासो जीवित लाभय म्हाका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकाने महिमेक आमच्या नाके सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें ज्यो सगळ्यो आतां संपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण वैक पावयल्यो तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन भेटयता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त तांचे सडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सोबे आसों तुमचे सोबे आसों आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व काळींनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवंतपणांत जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या महिमे सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारासु सर्वेस्पर सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय
आमी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. भू पवित्र घडी आमी संभ्रमता बाबायनी न उंडा आनी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची पवित्र आत्म्याची भू पवित्र घडी. हे घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. मनशाची गरज कितें समजोवचें देणें समजोवची कृपा आमकां निरंतरी फोव जावन दी म्हूण जेजूच्या कुडी रक्त लागीं मागून घेवया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्टमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिवीत सवंड आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिया देवाच्या माये संगती तिचो पती बाग्यावन जोसे बाग्यावन धर्मदता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुगांत आमकां वांटोवती तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सुडूंदराची आजने आमतीन दवरना कशें मरयेन जेजू कितें गरज आसा म्हणलें समजून बरो वांटो विसरून घडलो त्याच मापान आमचे परिवारांत आसलेल्याचो कितें गरज म्हणलें समजूंक बरो वांटो विसरून काडूंक जाय शिजाण वाय करपा मागोन सुमयेन शिकलेले मागणे हातोबान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे ताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकांती सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय
ससनाच्या ससना आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुझ्या पवित्र रक्तावर विसर म्हज्या कटपण सोर वेटन म्हाका निवार सदां तुज्या ज्या म्हणून म्हाका आदार दी आनी तुजे कडेन सोडून कितेंच म्हाका रीण नाका. पळया इजवून आसा जिवंत देवाची शेडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. पयल्या कितें गरज आसा समजोवचें आनी ताका स्पंदन करचें. वर्तें बरें वांटो म्हणलें जेजू आज आमकां विवेर दिता आनी अशें जिवंक आपोवणें दिता. हे शेडीच्या जेवणाका पयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मंगळ भाव भयणीनो पवित्र कुमगार फकत जिबेर मात्र आमी सेवसो. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो. दैवीक काळान पोसो अद्मितान भागोसो एक मातास्रो मोजो. जेजू गोळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका. जेजू गोळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दये तू पाव म्हाका. करे सत्तरी वाट करे जिवीत आमचे करे मीठ पृथ्वीचे. पुन्हा जीवनपण कीन आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्त रायाचे. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्यान तरातलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. भक्तीन आमी सांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. भक्तीन तुमी सांत वांटिली जाता सोम्याचें बेसांव जोडटात बरी देस्तुती तुमी म्हणून हाडटात. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. माध्यम मुखांत रेमिसाचें बलिदान पळयतात सर भक्तिकांक अभिनंदन. देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागप. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. उबी रावया. सोम्याचें बेसांव घेवच्याक आमी तकली बगवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. प्रसाची शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगता आतां आनी सदां. पीक तरी आसा या देश वावराडे पूण थोडे माग्या आमी दुनिया लागी
धाडच्या क्रिस्ताची मागया आमी दुनिया लागी धाडच्या क्रिस्ताची करी उसा प्रजांचे सीस करा पवित्र स्नान दिया असा तुमच्या संगता आतानी सदा सगळी संगता मोगाळ पुत सुवे अंबार मोरे आशीर्वादी नमान बडोक जेजो आशीर्वाद गजरी सैबिनी सगळी संगता बघून कृष्णाचे कृपेन विराम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळी 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुडकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी